गोवा लेजिस्लेचर सेक्रेटरीएट पहिलेच फावटी स्टेट यूथ पार्लमेंट हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता ऑन 9th of Feb 2018 इन गोमंतक मराठा समाज हॉल. गोंयांत आयज पर्यंत आमी फक्त स्टुडंट पार्लमेंट घेताले. ताज्या अंतर्गत मॉब पार्लमेंटची कॉम्पिटिशन जातालें, म्हणजे गोंयांतल्यो सगळ्यो कॉलेजी येवन भितर कॉम्पीट करताले आनी फक्त ते स्टुडंट पार्लमेंट जाताले. बट पयले फावटी स्टेट यूथ पार्लमेंट ह्या पद्दतीचो इव्हेंट गोंयांतली पॉलिटिकल लिडरशीप आनी सोशल लिडरशीप ही युवकांच्या मदीं वाडची, ताच्या खातीर हो केल्लो एक प्रयत्न आसा. लिडरशीप डेव्हलपमेंटाचो कारण इतकेंच आसा की जशें ताणें म्हटलें की गोंयांत आमकां युवक कमी दिसता. म्हणजे म्हाका फक्त गोंयांतलो तरणाटो हो पॉलिटिक्सानूच इनवॉल्व नाका, तर गोंयांतलो तरणाटो जो आसा हो सोशियली इनवॉल्व जाल्लो जाय. ताणें प्रत्येक कार्यक्रम जो आसा पळय, म्हणजे आमी जाका सोशल इनवॉल्वमेंट म्हणटा पळय न्हू, ती जावपाक जाय. आनी एखादो कार्यक्रम हो युवकांनी घेवन फुडें वचपाक जाय. इवन दो युवकांची लिडरशीप आमकां बिझनसान दिसपाक जाय, बिझनस लिडर्सान युवक लिडर्स येवपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा, सहसा पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं ताजी सोशल इनवॉल्वमेंट आसची, ताका बऱ्याचशा गोश्टीचें ज्ञान आसचें, हाज्या खातीरचो प्रयत्न आसा हें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमदाराची पद जी आसा पळय न्हू, ही कमी जायत आयिल्ली आसा. ही कमी जायत कित्याक आयिल्ली आसा, म्हणजे तेजो अभ्यास थोडो कदाचित कमी जालो आसतलोच, बट लोकांनी तेज्या कडेन पळयता आसतना, म्हणजे ही इज फॉर लेजिस्लेचर, कायदे करपा खातीर आमदार आसा, तर लोकांनी तेजो वापर जो आसा पळय न्ही, म्हाजें काम करपा खातीर हांवें आमदाराक निवडून दिला, ही लोकांची मनस्थिती जाल्ली आसा पळय न्हू. हें ऑटोमॅटिकली खरें ब्युरोक्रेसीचें काम आसता, ते करिनात आनी लोकांची अपेक्षा लोक ब्युरोक्रेसीक फोन करच्या पेक्षा आमदाराक फोन करता.